वाटीक मारून व्हरून तुझी आम्ही आर्गारिता तसेच आमच्या तोंडातून तुझ्या तोंडातून तू उलयतले जेजू वयता तूं आमकां कितें उलोवंक जाय तें आमकां शिकयतलो ती गरजेचें आहा तेंच आमकां शिकयतलो म्हणून आमी आर्गारिता आनी हांगा येयलेल्या भाव भयणाकूय तुवें सोम्या तेंकाय तूं सोम्या सोत उलापय केल्या ऑलरेडी कित्याक तुज्या उतरानूच सोत आहा सोम्या जिवीत आनी वाटूच म्हणटात ते तेंकां तूं उलापय केलाय ऑलरेडी म्हणून तुका आमी आर्गारिता आनी ते आमच्या तोंडातून कोण उलयता त्या उतरा वरवीच तेंकां सुटका पेकोनी साल्वाचो कारण आहा म्हणून तुका आमी आर्गायता हे मागणें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. थँक यू जीसस. आयज आमी शिकया आमकां भिरांती वरवीं कितें कितें जाता आमच्या जिवितांत आनी भिरांत आमकां कशी आमकां हाडटा तें आमी शिकुया आतां. भिरांत आमकां केन्ना येता जेन्ना आमकां भिरांत केन्ना येता आमकां जेन्ना आमकां कोणी कितें सांगलें अचानक येयलें जाल्यार आमकां भिरांत येता. एक म्हटल्यार डॉक्टराचो रिपोर्ट डॉक्टर कितें सांगलो जाल्यार आमकां भिरांत येता. डॉक्टर आमकां एकदां उलयता पूण आमी कितले फावटी उलयता घरा येता वाटेक येता सगळे वाटेक आमी कितें करता भिरांत आनी आमकां भिरांतीक एकदा भिरांतीन कितें जाता आमी बरी आसता भिरांतीन सारकी सारकी स्ट्रॉंग आसता आमी बरी आसता आमी सारकी जिवाक जिवाक जेन्ना भिरांत येयली जेन्ना कितें करता आमी दुसरीच मनशां मागीर आमकां कितें म्हणटा घरांतली आत्तां तूं बरें आसलें मुगो 2 वरां पयलीं तुका पयला तेन्ना काय बरें आसलो आतां कितें जालें रोखडेंच गजालीक भिरांत येयली आमकां कितें बाथरूमांतसून दुसऱ्या रूमान वचूंक आमकां जायना भिरांती वरवीं. देव आमकां कितें सांगता देवाचें उतर आहा आमकां भिरांत आमकां कशी येता 2 टिमोथी 5:7 म्हणटा आमकां देवान भिरांतीचो आत्मा दिवना म्हणटा बेजुराय करता तो आत्मा दिवना आमकां म्हणटा. आमी भिरांत जेन्ना आमकां भिरांत येता जेन्ना आमकां देवाचें उतर ना तेन्ना आमकां भिरांत येता. आमी तेका लागून चडशें कितें करूंक जाय भिरांत आमची पयस वचोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय देवाचें उतर शिकोवंक जाय. ब्रादरीकूय आमची भिरांत येताली तो एका रुमान वचून न्हांवपाक तेका तो बायलेक धरतालो रुमाच्या सायडीक रिप्रेझेंट तेन्ना आनी तो न्हांवपाक बाथरुमाक वचोंक जायनासलें तेका कित्याक भिरांत येताली तेका म्हणजे आपणाक कोण मारीत काय म्हणून. इतली भिरांत न्हू आमच्या जिवितांत येयली म्हणटकच आमकां कितें जाता आमकां तेचेर हें करूंक जायना. खूब भिरांतीक आमकां एकूच करूंक शकता देवाचें उतर पयस काडूंक शकता आनी जितलें तूं देवाचें उतर उलयता तुजी भिरांत ऑटोमॅटीक वयता. वाचया आमी 2 टिमोथी 1:7. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजुडाय करिना पूण देवाचो आत्मो आमकां घटायेन व्हरता भाव भयणीचो मोग आमच्या काळजान वाडयता आनी आमच्यो वायट वांडोवण्यो थांबून शक्ती दिता. कितें म्हणटा देवाचें उतर आमकां कितें दिता तो बेजुडाय करिना म्हणटा देवाचो आत्मो बेजुडाय करिना जाल्यार आमकां कोणाचो आत्मो करता आमकां 2 आत्मे आहा एक सैतानाचो आत्मो आनी एक देवाचो आत्मो. सैतानाचो आत्मो कितें करता आमकां खूबच उलय दिसता पळय तेच उलोवंक लायता आनी दिसता तें कितें आमकां भिरांतीची उतरां न्हू संवसाराची उतरां बरीं आसता ना न्हू. संवसार कितें शिकयता आमकां खूबच दिसता तें उलोवंक शिकयता न्हू पास्ट टेन्साचेर चलोवंक आमी दिसता तें पळयता परत कानांनी आयकता तें सगळें आमकां हें दिता आनी दोळ्यांनी दिसता आमकां सगळें कानांनी उलयता तें आमकां सगळें दिसता. पूण देवाचें उतर कितें सांगता देवाचो आत्मो तुमकां तितली आपूण सगळ्या भिरांतींतली पयस काडल्या म्हणटा बेजुलाय करूंक ना म्हणटा हो आत्मो आमकां खंयचो आत्मो घेवंक जावो देवाचो न्हू. आमकां भिरांत कशी येता सांगल्या न्हू तुमकां देवाचें उतर आयकून आमकां आतां हांवें पळयलें न्हू रोमन्स 10:17 म्हणटा देवाचें उतर आयकून आमकां भावार्थ येता घटाय येता आनी सैतानाचें उतर संवसाराचें उतर आयकून आमकां कितें जाता भिरांत येता. डॉक्टराचो रिपोर्ट परत संवसारान कोणी कितें सांगलें जाल्यार आमकां भिरांत येता. तेका लागून आमी संवसाराची उतरां एवॉयड करूंक जाय आनी देवाची उतरां आमी चड घेवंक जाय. आमकां देवाचो आत्मो कितें करता आमच्या कायद्यांनी मोग वाडयता न्हू. मोग आमकां कसो येतलो मोग आमकां देवाच्या उतरांच मोग आमकां करूंक जाता. कित्याक देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्यान मोग करूंक जायना
आणि मोग आमकां सगळी आमची भिरांती मोगा वरवींच आमची भिरांत पयस काडटा हें आहा कोटेशन 1 John 4:18 बरयता वाच्या पळय मोग आसा थंय भिरांत ना पण ते संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता कित्याक जंय खास आसूं येता थंय भिरांत आसा आनी जाका बेळ दिसता त्याचो मोग संपूर्णय पावोंक ना कितें म्हणटा मोग आसा थंय भिरांत ना पळय आतां जेजूचो तर मोग म्हणजे कितें जेजू जर आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमकां भिरांत ना देवाचें उतर मोगी म्हणटा देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमकां भिरांत ना ती भिरांती वरी कितें करता सगळी खास बी येता ती काडून उडयता म्हणटा कित्याक सांगता पळय मोग आसा थंय भिरांत ना पण ते संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता पळय देवाचें उतर आसा तुमचे कडेन जाल्यार तुमकां भिरांत येवची ना भिरांती वरी तुमकां सगळें पयस काडटलें म्हणटा कित्याक जंय खास आसूं येता थंय भिरांत आसा पळय कित्याक आतां तुमकां खास येता थंय भिरांत आसा म्हणजे संवसाराचें उतर आयकता कितें करता की ती तुमकां भिरांत हाडटा आनी ती भिरांती वयर तुमी कितें करता आनी काय तुमकां शेतान तेंप करता न्हू मागीर तुमकां उलोवंक जायना थोडी कितें करता आपल्या घरानूच बसता सारकी भिरांती वरवीं आनी ते भिरांतीक सगळें पयस जाता एक टेस्टमेंटांतली एक भाव आसलो तो कॉलेजीक वयतालो न्हू कॉलेजीसून सांजचो येताना पासय मारून गेलो आनी कितें जालें कळना तो इतलो भिरांतीत पडलो आनी घरा येयलो आनी न्हिदोंक लागलो आख्खो दीस न्हिदोनूच आख्खो दीस जाल्यार उबर सगळें आपुलाचेरूच करतालो सगळें आपुलाचेर कॉलेज सोंपवपाक आनी मागीर आवयन बिवून कितें केलें ताका खूब करून येलो ताका तो भिरांतीन पडलो सारको कोंकणी खंय मारून मुद्दी बसतालो आनी इतलो भिरांतीन आसलो सारको तो आनी ताका आपली भयणी पळय नासलो भयणी कितें म्हणटालो भयणी येयल्या आसल्यार फक्त चुलते कडेन आनी आवय कडेन जेयतालो आवय ताका बडयताली बी आनी मागीर ताका खूब कितें केलें ताका म्हणजे आमच्या हिंदू धर्माचें तुमी जाणा न्हू खंय खंय वचपाचें कितें केलें तेचें कांयच जायना ताका खंय येलो तरी जायना मागीर तेजी चुलती आनी चुलतो न्हू प्रेयरा घेतालो आनी तेंच्यांनी कितें केलें ताका एक दीस प्रेयरा घाल्लो तो पयले दिसा कांयच आयकूंक ना पयले दिसा ओग्गी बसतालो फुडें रावन पळयतालो बीन पयले दिसा त्या म्हयन्यान तेणी कांयच आयकूंक ना एका म्हयन्यान आनी तेजी चुलती आनी चुलती कितें करताली तो बूक दिल्लो आमी वायट बूक न्हू आगां म्हणजे क्रिस्ताची बूक तो वायट बूक न्हू ते फुड्यान बसताली आनी व्हडल्यान वाचताली ताका आयकूंक जाय तशें आनी वाचून ती बसताली तें नांव घेवन तशें म्हणटाली ताका वायट बूक तो आनी मागीर कितें जालें दीस येयलो दुसऱ्या म्हयन्यान येयलो न्हू दुसऱ्या म्हयन्यान तो बरो आयकूंक लागलो हय बरो गडू बसोन आमचे कडेन आयकूंक लागलो आनी तो दुसऱ्या म्हयन्यानसून तो बरो जालो मागीर कॉलेजीक वचोंक लागलो आनी आतां कामाक वयता सगळें करता कशें जाता हें देवाच्या उतरां तेची भिरांत कशी गेली जेन्ना तेणी देवाचें उतर आयकलें आपल्या कानान तेणी आयकून सारकें तेणी आपले कान रिन्यू केले आनी तो वायट बूक आहा तो वाचूंक लागलो तेन्ना ताका सुटका मेळ्ळी आनी परतूच कॉलेजीक मागीर तो जॉयन जालो कित्याक भिरांती वरवीं आमकां कितें करता कॅप्चर करता भिरांत न्हू आमकां भिरांत आमकां भायर वायट बूक बीन वाचूंक दिना काल तुमकां पयर सांगताली ते पयलीं खूब भिरांत आसली ताका वायट बूक घेतल्यारूच तिका कितें जातालें हातून झेम येताली तिका तो आमकां थंयच्यान कितें करतलो तो वायट बूक आहा तो वाचपाक दिवचो ना हांव जावन जेजू क्रिस्ताची बूक कित्याक तितून सगळीं बरयल्लीं आहा सगळीं बायबलांतलीं कोटेशनां ते कोटेशनां वरवीं सुटका मेळटली म्हूण ताका खबर आसता ताका लागून तो आमकां ताका आतलांक वचूंक दिना वाज येता थोड्यांक झेम हाडटा तो वायट वाचताना तरी पूण तुमी वर्सान वचूंक जाय आनी आतां तुमकां सांगलां न्हू आमच्या जिवितांत मोग ना जाल्यार आमकां कितें जाता भिरांत मोग आसल्यार सगळी भिरांत आमची पयस काडटा भिरांती वरवीं आनी मोग ना जाल्यार आमकां भिरांत येतली आमच्या जिवितांत मोग म्हणजे देवाचें उतर भयणी सांगलां न्हू योशुआ वागीत म्हणटा पळय तुमच्या जिवितांत
तुमी रात दीस म्हणटा ते वताचे घालून त्या देवाचे उतर आणि रात दीस ते मेडिटेट करूंक जाय रात दीस म्हणूंक जाय देवाचे उतर तेन्ना तुमची शांती पावतली म्हणटा आणि तुमच्या जिवितांत यश मेळटलें म्हणटा कित्याक सांगता तो कित्याक सांगता आमकां रात दीस देवाचे उतर आयका म्हणून आमकां टेस्टी घेवंक कळना आमी आमकां कितें डॉक्टर सांगता कितें आमकां कोण सांगता तेचेर आमी नियाय करूंक कळना म्हणून आमकां आतां कितें देवाचें उतर उलयत रावा देवाचें उतर नियाय करा म्हणटा आमकां आनी आमकां कितें सांगता भिरांत भिरांत आमकां बायबलांत बरयला 365 डेज बरयला आमकां भिरांत भियो नाका जेजू सांगता भियो नाका म्हणून आख्ख्या बायबलांत 365 डे म्हणजे एका दिसाक एक उतर सांगता आमकां तो भियो नाका म्हणटा आमकां कितले फावटी बरयला म्हणजे आमी कितें करता भिरांतीन येता आनी कुया आमकां वाचूंक मेळ जाल्यार भिरांतीचे आयजाया 43:1 बरयता आयजाया 43:1 कितें म्हणटा आमकां देव भियो नाका म्हणटा न्हू आयजायाने बरयता पळय आयजाया प्रवाचांनी बरयला पळय भियो नाका जेजू सांगता आमकां कित्याक तूं खंयसर वयशी तुका तो लागतलो म्हणटा कितें म्हणटा पळय देव इस्रायेलाचो राखणो कारू जाकोबा हांवें तुका रचला इस्रायेला हांवें तुका आकारून हाडला तर आतां हांवूच सर्वेश्वर अशें सांगता भियो नाका कित्याक आमकां देव सांगता कितें जाणा हांवें तुका आकारून हाडला म्हणटा आमकांय सांगता देव हांवें तुका आकारून हाडला हांवें तुका ह्या संवसारांत हाडला म्हणटा तूं ते सांगता भियो नाका म्हणून सांगता आमकां म्हणजे तेका म्हणटा आमकांय सांगता तो भियो नाका म्हणटा कित्याक देव आमचे सांगता राहा म्हणटा हर एक घडये कित्याक हांव तुका सोडयतलो म्हणटा आनी तुजें नांव घेवन हांव तुका आपयतलो कित्याक सांगता हांवें तुका सोडयला म्हणटा सगल्या पाखतांतले दुयेंसांतले पिडेंतले सगळे हांवें तुका सोडयला म्हणटा तुजें नांव घेवन तुका म्हणटा आपयला आमकां चड एकट्याक आमकां चड एकल्याक तो म्हणटा पूण तुका नांव घेवन आपयला पूण कोण सांगता आमकां हय आमकां कोण तरी सांगता जे नांव घेवन आपयला म्हणून कोणूच सांगना पळय संवसारांत कितले देव आहा कोण तरी सांगता आमकां यो तूं भियो नाका रे आपूण तुज्या सांगाताक आहा म्हणटा म्हणा कोण तुजी आवय बापूय सांगची ना भाव भयणां सांगची ना तुजी सांगतली मातशें वखदार चड त्रास येयल्यार सांगतली आपूण हांगा सांगाताक म्हणून सोडटली वयतली पूण हो देव सांगता हर एक घडये 365 डे म्हणजे 34 सांगता आमकां आख्या हितून भियो नाका आपूण तुज्या सांगाताक आहा म्हणटा तूं एक स्टेप घे आपूण 99 स्टेप घेता म्हणटा असलो देव आमचो तो केन्नाच आमकां सोडिना साडिना तो आमकां कितलोय तुका आले आसो कसलोय आसूं तूं म्हणटा कसलो पातकी आसूं कितें आसूं आपूण तुका मोग करता म्हणटा हांव भियो नाका म्हणटा तो हर एक घडये आसता आमच्या सांगाताक आमीच फाटीं सरता देव आमकां केन्नाच फाटीं सरिना आमच्या सांगाताक आसलेलो देव तूं केन्नाय उलोव मार खंयसरूय उलोव मार तो आमच्या सांगाताक हाजीर आसता तेका लागून आमी दुयेंस पिडा येयली भियोंक जायना भियाल्यार कितें जाता आनीक त्रास जाता फाटल्या दिसांनी म्हाका सारकी हांव भियोंक ना म्हज्या भोपाक नुकूय येयली आनी कितें जालें केसोय म्हणटा न्हू ती येयली सारकी हांव भियोंक ना हांवें म्हटलें सैताना आनी सैताना म्हणून हांवें तिका नांव दिवंक ना तेंकां कितें करूंक जाय तेंकां नांव दिवंक कळना तेंकां म्हणूंक जाय इन्फॉर्मेटीव म्हणजे म्हाजे कुडीन तूं कितें येयला तें भायर सर इल्लीगल आसता न्हू इल्लीगल म्हाज्या कुडीन येयला तेका भायर सर तुमी जर तुमच्या दुयेंसाक नांव दिल्यार तें कितें जाता जिवे जाता जिवे जालें म्हणून कितें जाता तेका आमी नांव दिलें म्हणून जिवे जाता आनी मागीर तेका तुज्या जिवितांत वावर करता तेका लागून आमी दुयेंसाक नांव दिवंक कळना इन्फॉर्मेटीव इल्लीगल म्हाज्या कुडीन येयला तूं भायर सर आत्ताच्या आत्ता आनी अशें म्हटलें तूं आनी हांव मागणें करीत रावलें आनी आमी थंय कोणाक शिकोवंक वयता ती वचत रावलें हांव हांव तिका कॅरूच करूंक ना तिका जर कॅर केलें जाल्यार ती म्हाका कितें करतली ती भितूच राव म्हणटली ती आगो तुका चलोवंक जाता खंय बसतले टू व्हिलराची तें हांगा सगळें तूं जालें न्हू खंय जालें म्हणटकीर टू व्हिलरार बसपाक बी मेळना आमी सारकी दुखता कसली फणसाय मारता सारकें हांव कॅरूच करूंक ना हांवें म्हटलें इल्लीगल येयला म्हाजे कुडीन म्हाजी कूड जावन पळय जातलें तें मंदीर म्हाजी कूड जेजूची मंदीर म्हाजी कूड जेजू तर म्हाज्या कुडीन रावता जाल्यार कसली इन्फॉर्मेटीव म्हाज्या कुडीन रावची ना
आनी हांव म्हणीत रावलें आनी हांव तिका कॅरूच करूंक ना. ती मोठी जाली आनी आमी शिकून आसता ती वाटेक फुटली आनी चुडीदाराक लागली. आनी मागीर हांव म्हणलें प्रेज गॉड म्हणलें कित्याक फुटली न्हू बरें जालें आतां म्हाका लूज आतां म्हाका कांय येना. मागीर कितें जालें सोकाळी फुटली आनी सांजची चुडीदार हाडून केसोयेचो बुरो केदो व्हडलो आसा तो फुटली म्हणटकू मोठो आसा पळय सगळे गेले म्हणटकू मोठो आसा. कितें जालें सोकाळी फुटली आनी सांजची हांव येवन घरा कडेन जाल्यार आख्खी पेकॉल सारकी रेडी सारकी पेकली पळय. सकाळी फुटली आनी सांजची सारकी बँडेज बीन आनी कांय करपाची ना. सारकी पेकॉल सारकी देजून सारकी बँडेज बीन करून लेवर करून दिली. जाता अशें हय जाता हय जायना न्हू. कित्याक देव सांगता जाता देवा कडेन आमच्या देवा कडेन जाय नासलेलें कांयच ना. तेका लागून आमी कितें करूंक जाय भावातूच धरूंक जाय. भावात धरल्यार सगळें जाता. आनी हांवें जर भिरांत घेतलेली न्हू जाल्यार तो कितें करतलो म्हाका सयता न्हिदीत रावतलो. आगो तुका बसोंक घालचें ना तूं वचनाकायच करून मागीर घरांत जर आमी बसोन रावली सुबेज जाता. तेका लागून आमकां कितें दुयेंस येयली कितें येयलें न्हू आमी न्हू संवसाराच्या मनशाक शेअर करूंक फावना. कोणाक करूंक जाय जे कोण देवाच्या उतरान आहा तुका कोण झूण दिता देवाच्या उतराची वळख दिता खंय प्रे मिटींग आहा थंय आमी वचोंक जाय. आनी घरांत जर रावशीत न्हू सदांच कितें सांगतलो तुका न्हिदत राव गो आगो खंय वयता तुज्यान जो तुका कितें जातालें थंय वचून तूं पडशीत बीन जाल्यार तुका सुबेज जायत जाल्यार कितें करतलो ना. हे देवाचें घर कितें देवाचें मंदीर ह्या घरांनी येयलोय तुका कोण सगळीं 40 साठी प्रे मिटिंगाचे आसता. ते कितें करता तुका बुजवण दिता आनी तुका हितून उर्बा दिता. तूं आगो भियो नाका तुका दुयेंसांतली सुटका ऑलरेडी मेवली. आनी तूं कोणा कडेन शेजाऱ्यागेर वयशीत ती कितें सांगतलें तुका आगो असलें दुयेंस म्हाजे भयणीकूय जाल्लें हेकाय जाल्लें आनी तेका कितें करून तुजें सगळें वायट हाडटा तुका. तेका लागून देवाचे उतर आमी जितलें उलयता तितलें आमकां पेकोडीक सुटका मेळटा. 1 Peter 2:24 म्हणटा न्हू आतां सांगलेलें भयणीन पळय आत्तां वाचलेलें पळय आमचे जेजू सगळो कापताचो भार येलो म्हणजे कितें सगळे आमचे दुयेंस पिडा कितें आसलेले सगळे घेवन तो खुर्सार मेलो आनी आमकां कित्यानूच धरूंक ना. आनी तेचे घाया वरवीं तेचे घाये कसले ते पळयल्यात न्हू तुमी. ह्यो आतां जेजू खुर्सार आहा पळय तसो जेजू ना. ते सगळे मांस काडलेले हांगा तेजी हाडांत आहा सारकी. तुम्ही Psalm 22:14-17 म्हणटा तो आपली एक हाड सगळे जेजूक मेळटा म्हणटा. एक हाड सारकें. आनी हो जेजू आहा तो मासा सुकट तुमकां दिसता सारको खुर्सार आहा पळय तो जेजू ना खुर्सार आहा तो. तेका लागून आमी कितें करूंक जाय जे तेजे आजच्या गायांनी आमी बरी जाली म्हणटा खरें पूण आमी तेजी गायांनी बरी जाली तेजी नियाळ करूंक जाय. जेजू खरेंच खुर्सार मारला आमच्या पातका पासोन आनी तेणी एक दुयेंस घेतला आमच्या पासोन एक दुयेंस नाश केला त्या खुर्सार म्हणून आमी सत मानता. तेन्ना कितें जाता जेच्या गायांनी आमी बरी जाली आमी म्हणटा वयल्या वयर म्हणटा आमी जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली रे आमकां पेकोडी मेळटली जेन्ना आमी तेजी नियाळ करता. जेजू खरेंच खुर्सार मेला जेजू खरेंच खुर्सार मारला तेका आमच्या पातका खातीर आनी तेजी घाये पळोवंक जाय तेन्ना आमकां सारकी पेकोडी मेळटा. आमी पळयला न्हू ते पॅशन ऑफ क्रायस्ट कहो तेका मारता तो. हांवूय पळयतालें जेन्ना म्हाजो पांय जेन्ना हे आलो न्हू हांव शॉपार गेल्लें एका तेन्ना म्हाजो पांय न्हू एक शॉपाच्या वड्यान पडलो आनी असो जालो पांय. तेन्ना हांवूय ते पिक्चर म्हणटाली पळयताली सारकें जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली हांव सारकी नोट करताली पिक्चर सारकें आनी म्हणटाली कितें जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली म्हणटाली आनी ती पिक्चर पळयताली. म्हणून म्हाज्या पांयान कांयच चेंजिनेस ना. पांय म्हाजो सारको दुखता तोच आसलो सारको म्हणटाली पिक्चरां म्हटल्यार आगील्यार पडली आनी म्हाका कुटेक जालें कुटोंक लागली आनी थंयच हांव बाजार करूंक गेली शॉपार गेली म्हापशा वचून सगळो बाजार करून कुटेक पांय. मागीर घरा येयली घरांतून यो जाल्यार जेवणी बिवणी आनी सगळें केलें आदली न्हिदोन गेली बॅडीचेर न्हिदोन वच जाल्यार पांय म्हाजो चलोंक जायना गूट जाला सारको पांय
सकल देंवयल्या तेका ना पाय आनी चलोंक जायना लंगडी घालून म्हणून कितलो ते पळयतली लंगडी घालून घालून बाथरुमा वयताले तिका म्हणटा बाथरुमा जावन तुमी जातले पूण ते भितर क्रॉस करूंक जायना म्हाका इतलो पाय जोड घोव करतालो बाथरुमान दवरतालो ती इतले सारके हे जाताले चलोंक जायना हांव कितें म्हणटाली आयज म्हाका फ्रॅक्चर आहा म्हणून ना जेजूक तो फ्रॅक्चर नासलो तो म्हाज्या पांयाक फ्रॅक्चर ना हांवें ते मागणे पयलींच गेले शॉपार पडच्या पयलीं ती बरी म्हाका विचारूंक लागली पडलोय गो पांय हे जावना ना आई म्हटलें म्हाका कांय जावना म्हजो पांय बरो आहा आनी हांव येयली तशी आनी म्हणलें जेजूक फ्रॅक्चर नासलो तो म्हाज्या पांयानूय फ्रॅक्चर ना साम्स 22:14 म्हणटा न्हू जेजूची हाडां सगळीं जॉयंटांतसून भायर सरलेली पूण तेका तेच्या कुडीक एकूय फ्रॅक्चर नासलो तो म्हाजे पांयाक म्हटलें फ्रॅक्चर ना म्हाजो पांय जावन जेजूक दिसताची पूण आनी मागीर न्हिदली उठोवंक जायना चलोंक जायना कांय ना वयता बॅडीचेर पावले हालाना बोटां हालाना कांय ना सारको घोट जाला पांय हांवें म्हटलें वाक मातसो म्हाका म्हणलें डॉक्टरागेर व्हर कित्याक म्हाका डॉक्टरागेर व्हर डॉक्टर कितें सांगता तेचेर आमकां मागीर मागोवंक मेळटा न्हू कितें तरी जालां त्या पांयाक डॉक्टरागेर व्हरच्या पयलीं हांवें ओके व्हरता म्हणलो हांवें डॉक्टरागेर व्हरच्या पयलीं मागणें केलें सर्वेसराचो आत्मो डॉक्टराचेर आहा देवाचो फावोर म्हाजेर आसा हांव एक मागणें म्हणीत रावलें आनी म्हटलें देव म्हाका तो डॉक्टर चॅक करता तो डॉक्टर तूं जेजू म्हाका चॅक करता आनी त्यो नर्शी आहा त्यो आज बोडयो म्हाका चॅक करता अशें म्हणून हांव गेलें ते डॉक्टरागेर आनी डॉक्टर म्हणालो बसलो एक्सरे काडून जाय हांवें काय म्हटलें एक्सरे म्हाजो एक्सरे नॉर्मल आनी म्हाका कितें जाय तें उलयल्या म्हाजो एक्सरे नॉर्मल म्हाका फ्रॅक्चर ना पळोवंक गेल्यार फ्रॅक्चर आहा कसो दिसतालो पूण हांवें उलयल्लीं उतरां न्हू पळय हांवें उलयल्लीं उतरां कितें जालीं चेंज जालीं तेका लागून तुमी तयार करा फ्रॅक्चराक केन्नाच उलयनाका नाका तोंडान सूट उतारूंक सुद्दां नाका जेजूक ना म्हणून कामकाय नासलें न्हू आमचे कुडींत आनी मागीर येयली एक्सरे काडलो आनी तो झूम कंप्युटराचेर घातलो आनी झूम करूंक लागलो बारीक मोठो करूंक लागलो हांवें म्हटलें तूं कितलोय बारीक मोठो कर म्हाजो पांय जेजूचो म्हाजो पांयाक फ्रॅक्चर ना जेजूक फ्रॅक्चर नासलो म्हाज्या पांयाक फ्रॅक्चर ना आनी हांव आर्गां दिता जेजू तुका म्हाका फ्रॅक्चर ना मागीर येयलो डॉक्टर आनी घोवाका फोन हाडलो आनी म्हणलो तेका फ्रॅक्चर ना घोव म्हणलो प्रेज गॉड म्हणलो प्रेज गॉड म्हणना फुडें तो डॉक्टर म्हाका पळोवंक लागलो तेका सारको प्रेज गॉड म्हणटा म्हणून आनी 8 दिसांनी म्हाका परत आपयलें हांव म्हणटा आनी येता म्हाजो पांय जालो म्हणटा सारको आनी क्रॅक बँडेज बांदले आनी जालें म्हाका कांय ना डॉक्टरान टॅबलेटां दिली सगळी हांवें एकूय टॅबलेट घेवंक ना एकूच टॅबलेट घेतलेले वयता टॅबलेटां एकूय घेवंक ना कित्याक म्हाजो पांय जेजूचो न्हू तेच्या गायने ऑलरेडी बरी जाल्या मागीर येयली घरा कडेन येयली कांय चेंजीस ना देवाचें उतर म्हणीत आहा तेच्या गायने हांव बरी जाली ते सॉंग्स वयता सगळे म्हणटा जेजू कोमो मारला तो म्हाजो पांय आनी म्हाका कितें आसलें फाल्यां म्हाका कशें तरी वचोंकूच जाय जेजू म्हाका तें डिप्रेशन कितें एका शिकोवंक वचोंक स्कुलान न्हू वचोंकूच जाय जेजू म्हाका फाल्यां कशी वयतली कितें वयतली तें हांव नको पूण फाल्यां म्हाका वचोंकूच जाय मागीर एके भयणीन म्हाका 11:30 हांव फोन केलो फाल्यां तूं कशें येताय गो म्हणून लागलें म्हाका हांवें सांगलें हांव फाल्यां घोवाक म्हणटा ऑलरेडी हा घोवाक येता म्हटलें म्हटल्यार म्हटलें म्हाका बरें चलोंक जाता तें प्लीज गॉड म्हणालें म्हाका तें कांय खबर ना म्हाज्या पांयाक कितें जालां तें आनी म्हटलें ओके म्हटलें येता फाल्यां म्हटलें हांव म्हाका चलोंक जायना कांय जायना हांव बॅडीचेर आहा आनी हांव सांगता कितें जाणां फाल्यां हांव येता म्हणटा तेका सांगता कशें येतलें हांव नको पूण हांव येता फाल्यां मागीर कितें जालें गेली आनी रातचें मागीर न्हू ब्रादरीचें आमचें टॉक आसलें चालू छत्तीसगडाक पीच करतालो तो तेन्ना एकी बायल येयली तिका तिचो हात तिचो पयर उखला नासलो आनी त्या हातीक लागून ब्रादर ते प्रे करतालो तिका आनी हांवूय ते फाटल्यान रिपीट करतालें ब्रादरच्या फाटल्यान म्हाजे पांय घालतालें अशें म्हाजे पांय उखला पांय म्हाजो बरो जालो म्हूण ती थंय ट्राय करताली तेन्ना प्रे करताना मागीर मध्यान रातीक न्हू म्हाज्या पांयाची बोटां न्हू अशीं हाडूंक लागली हांव रातचीच उठली आनी प्लीज गॉड म्हाजी पोटां आतां म्हाका चलोंक जाता म्हणटा रातचीच सारकी बॅडीचेर आनी मागीर पांय सकयल तर दोन जाल्यार मागीर पांय तेंपलो म्हाजो आनी चलोंक जालें म्हाका प्लीज गॉड म्हटलें 24 वरां जावच्या पयलीं हांव 12:30 पडलेली दनपारची आनी 24 वरां रातचीच म्हाका सारकी पेकोवणी मेवली 24 वरांय जावना व्हडलेल्या कित्याक जालें देवाचें उतर हांवें तर भिरांत घेतलेली म्हज्या पांयाचें आतां कितें जातलें आतां म्हाका कितें जातलें हें जातलें आतां घेतलेली भिरांत जालें कितें जातलें आसलें थंय सुद्दां टॅप करतलो आसलो न्हू तें कितें आतां डॉक्टरान तें कितें सांगपाचें आमकां
डॉक्टर आपल्या रिपोर्टा प्रमाणे दिता ते तुका कितें आहा ते दाखयता तुका खंय आहा ते तेका लागून आमी डॉक्टर रिपोर्ट चड बिलीव करूंक पावना देवाचे उतर चड बिलीव करूंक जाय डॉक्टरागेर वचोंक नाका म्हणिना वचोंक जाय टॅबलेटां घेवं नाका म्हणिना टॅबलेटां घेवंक जाय जेजूचेर मास्क खाता जेजूचेर रगत पियाता टॅबलेटाचेर हात घालून टॅबलेटां घेवंक जाय आनी तेका आतां तुका सांगताली न्हू भिरांत तेची वरसून येता आमकां एका उतरावर भिरांत येता कित्याक हांव तर पळयलें हांवें भिरांत घेतलेली म्हाका म्हज्या भितर तें जातालें आसलें न्हू हांव कितें उलयता पळय तेंच जातालें आसलें हांवें कितें केलें उलोवंक ना तेका लागून तुमकां कितें भिरांत येयली न्हू कितें जालें न्हू तुमच्या जिवितांत भिरांत घेवंक पावना फकत देवाचें उतर उलोवंक जाय भिरांती वयली सगळें आमकां नाश जाता तोय सांगता पळय आनी त्या आतां वाचलेलें न्हू तुमकां आमी सोडयला म्हणून आयजाया 43:1 वाचलेलें न्हू अशें म्हणटा सर्वेश्वर याकोबा हांवें तुका रचला इस्रायला हांवें तुका आकारून हाडला म्हणटा म्हणजे तुका आमी आकार दिवन हाडला म्हणटा आमची कूड कितें वांकडी आहा ना न्हू ते आमकां जिजून आमकां खंय परफेक्ट रचला सारकें पळय सगळें आमकां जायत्या लोकांक पळय कान ना हात ना कितें आमकां तशें केला ना आमकां पळय तेणी कशें आकारून हाडला सारकें आकारून हाडला आमकां जाय थंय शेप दिल्या सारकी आनी आतां म्हणटा तो सर्वेश्वर म्हणटा तुका सावशें सांगता म्हणटा भिवू नाका म्हणटा कित्याक हांवें तुका सोडयला म्हणटा तुका सगळे वायटांतले सगळे दुयेंसांतले हांवें तुका सोडयला म्हणटा तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला तुमी कितें म्हणटल्या जेजून आमकां एकट्याक हांगासर नांव घेवन आपयला नांव घेवन आपयता म्हणटा तो आमकां आमी कितें म्हणटा जेजू आमची नांवां नको पूण जेजून आमकां सगळें जाणा जेजू आमकां एकट्याक नांव घेवन तेणी सगळे आख्खे संवसार तेणी रचला म्हणून कितें जातालें संवसार रचला म्हणून संवसारांतल्या मनशाकूय रचल्या न्हू तेका खबर आहा एकट्याचें नांव आनी हांवें तुका तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला तूं म्हजोच म्हणटा देव कितें सांगता तूं म्हजो म्हणटा कोण तरी म्हणटा तुमी आपली तुमकां एक दीस म्हणटली 2 दीस म्हणटली आपली देव कितें म्हणटा तूं म्हजोच म्हणटा सदांच म्हजो आनी फुडें बरयता कितें तो उदकांतल्या न्हंयशी तुज्या सांगाताक हांव आसतलो कितें सांगता आमी आतां उदकाक भियाता न्हू त्या उदकाक तुमी भिवू नाका म्हणटा तुज्या सांगाताक हांव आसतलो म्हणटा उदकांतल्यान तूं ना म्हणशीत कितें करशीत जाल्यार हांव आहा म्हणटा ते सांगाताक नदींतल्या न्हंयशी त्यो तुका गिरासच्यो ना नदींतल्या न्हंयशी जाल्यार त्यो तुका गिरासची ना आमी आतां चुकोन बी फोर्सान न्हू जबरदस्ती बायबलान बरयला म्हणून आमी उदकाक उडकी मारया आमकां देव वागयतलो ना तो कितें म्हणटा चुकोन बीन तुमी नदींतल्या न्हंयशी चुकोन बीन तुका भियाशान बीन जाल्यार तेन्ना आपूण तुमच्या सांगाताक आहा म्हणटा आनी त्यो तुका लासच्यो ना म्हणटा उज्यांतल्यान चडशी त्यो तुका लासच्यो ना उज्यान आतां कितें जालें न्हू जाल्यार तुमकां म्हणटा तुजो बी लागलो जाल्यार तुमकां लासचो ना म्हणटा तुमी जबरदस्तीन न्हू केन्ना चुकोन बीन तुमकां उजो लागलो जाल्यार आवय म्हाका कितें जालें न्हू गॅसीर बीन कितें करतना मातशें उदीक बीन उसावता न्हू रांदतना बीन कितें उसावलें न्हू हांव कितें म्हणटा हें कोटेशन म्हणटा हांव म्हाका तुमी सांगलें तुमी उज्यांतल्यान चडशी तुका कांय जावचें ना तेन्ना तुमकां हात लायलो न्हू कांय फोड बीन कांय दिना खूब फावटी आमी करता हे कोटेशन म्हणटा तुमचे वाय कितें गॅसीर बीन काम करून नुस्तें भाजतना तेल बीन उसावता पळय तेन्ना हांव हें म्हणटा तुमी सांगलां जेजू उज्यांतल्यान चडशी तुका कांय जावचें ना तूं लासचें ना हांवें सांगलां मागीर कितें जाता तुका फोड बीन येयना म्हणशीत जाल्यार कोटेशन हांव भावार्था ना बेश्टें म्हणीत जाल्यार ना उज्यांतल्यान तूं जावचें ना म्हणटा आनी दोगांक तूं उलपोवचो ना म्हणटा दोगांक बी हें करशीत जाल्यार तूं उलपोवचो ना म्हणटा कारण हांव सर्वेश्वर देव तुजो इस्रायलचो पवित्र वंदिता तो कारण म्हणजे कितें सांगता हें आमकां सगळें कित्याक सांगता तो आमकां आमी अशें जिवितान आमच्या घडटा तेका लागून तो आमकां सांगता कितें आमकां जिवितांत अशें वायट तुमच्या जिवितांत एक जाल्यार तेन्ना तुमी भियो नाका आपूण तुजे सांगाताक आहा आपूण तुका घटा दितलो बळ दितलो म्हणटा तो आमकां केन्ना दितलो जेन्ना आमी तेजें उतर आयकता मानता तोच मानता तेन्ना आनी बी सांगता तो आयजाया 41:10 म्हणटा न्हू हय Praise God.
कितें म्हणटा तर भियो नाका म्हणटा कित्याक हांव तुज्या सांगाता करा म्हणटा देव आमकां कितें सांगता पळय भियो नाका म्हणटा तुमकां आतां दुयेंस येयले कितें सांगलें डॉक्टरान भियो नाका कित्याक सांगता तो भियो नाका म्हणून आपूण तुज्या सांगाता आतां वचना न्हू हांव तुजो देव म्हणटा आपूण तुका तुजें नांव घेवन तुका आपयला म्हणटा तो तेका लागून तो म्हणटा कितें तुमी भियो नाका म्हणटा कित्याक हांव तुज्या सांगाता करा म्हणटा उसके उर भिवन पळोवं नाका म्हणटा उसके काडून तुमी उरबोन पळोवं नाका म्हणटा कित्याक आमकां उसके आसता न्हू त्या उसक्यातले तुमकां आपूण मेकळी करतलो म्हणटा देव सांगता कित्याक हांव तुजो देव म्हणटा तुका बोलवून करतलो कितें करतलो म्हणटा हांव तुजो देव तूं वचपत आहाय शक्ती ना कितें ना जाल्यार हांव तुका बोलवून करतलो म्हणटा मदत दितलो तुका म्हणटा हांव तुका बोलवून करतलो मदत दिता म्हणटा तुका आपूण घटाय ना तूं वचपत आहाय तुका दिसता न्हू तूं वचपत कशें आहा तुका चलोंक शक्ती ना कितें ना जाल्यार हांव तुका बोलवून शक्ती दितलो सांगता न्हू तुमकां सांगता हांव केन्ना सांगता पळय जेजू म्हजी पांयाची घटाय जेजू म्हजे घटाय जिविताची घटाय कित्याक म्हूण म्हणटा तो सांगता हांव तुका मजत दिता हांव तुका घट धरून चलयतलो तर सांगता पळय सारको किसक्या उसक्या वरपान पळोवं नाका कित्याक हांव तुजो देव तुका हांव बलवत करतलो आनी मजत दिता म्हणटा आपूण तुका आनी म्हज्या जैतिवन उजव्या हातान हांव तुका सांबाळून दवरता कितें सांगता आपूण तुका म्हज्या उजव्या हातान जैतिवन उखलून दवरता म्हणटा हय कोण तरी आमकां सांगता कोणूच सांगना पळय आमकां असल्या कोणाचेर आमकां भियो नाका म्हणून आमकां दुयेंस कितें येयलें जाल्यार आमकां कितें करता फॅमिली पासून आमकां सोडटा पयलीं कितें करता बरी आसता फॅमिली बी जेन्ना तुका दुयेंस येयलें कितें येयलें जाल्यार कितें करता हें करता न्हू थोडें तें बरें करता आनी मागीर कितें करता सोडून दिता हो हांगा देव कितें आपूण तुका म्हणटा वचून मदत दिता म्हणटा तूं वचपत आहाय जाल्यार तुका जैतिवत करतलो आपूण म्हणटा ते सगल्या वाटान तुका आपूण डेरेक्ट सुद्दां करतलो म्हणटा तो कित्याक सांगता तो आमकां आमी अस्पत आसता आमकां भिरांत येता त्या वेळार तो आमकां भिरांतींतल्यान आमकां कशी भायर सरोंक जायी आमकां संवसाराची भिरांत हाडटा संवसाराच्या उतरांनी आमी पयल्या खूब कडेन आमी वयतालीं कोणाक विचार करूं भिरांतीन पडलेली आसता कित्याक तेंकां डॉक्टरान रिपोर्ट दिला त्या रिपोर्टा वयर तेंकां कितें जालां भिरांत येयल्या आनी ती भिरांतीन पडलेली आसता जेन्ना आमी तेंकां देवाच्या उतरांनी उर्बा दिता तेन्ना कितें जाता तेंकां आनी ओप येता तेंकां जिवोची उर्बा येता तेंकां सारकी हांव आनी आतां जियातली कित्याक डॉक्टरान म्हाका रिपोर्ट दिला पूण हांव आतां जियातली कित्याक देवाचें उतर सांगता न्हू आपूण तुमकां जावं 91 16 लायनीन म्हणटा लास्ट हांवें तुमकां लांब पावपाक वचत रचला नात्रा कोंडुला पळोवंक रचला लांब हांव म्हणजे आमकां सगळें येयलें न्हू तेका लागून आमी भिवंक पावना आमकां भिरांत येताच हांव म्हणिना म्हाका येयना म्हाका पासून येता भिरांत कितें जालें रोखडीच कितें जाता सिटीनात येता भिरांत येता सिटीनात येता जेन्ना म्हाजी भयण सीक आसली तेन्ना म्हाका भिरांत येताली डॉक्टर कितें कितें सांगता तें कित्याक भयण हालयतालें जाताली आगो म्हाका लांब पावपाक पासून आहा हय म्हणटा तेन्ना मागीर सिटीनात येताली कित्याक भिरांत येता आमकां भिरांत येता तेन्नाच आमी कितें करूंक जाय आमच्या जिवितांत हें करूंक जाय आमी चेंज करूंक जाय मायंड आमचें आमकां भिरांत आमी मनशां न्हू मनशां म्हणटकूच आमकां भिरांत येतली कित्याक कोण सांगता तेचेर आमकां भिरांत येता तें आमी कितें करूंक जाय रोखडें सिद्धांत येवंक जाय देवाचें उतरां रोखडें चेंज करूंक जाय देवान सांगला न्हू आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना देव आमकां भिरांतीचो आत्मो दितलो आनी आमकां रोखडोच लागलो न्हू बायबलान बरयला तें आमकां हेंच करचो लागलो भिरांती लायल्या आमकां तेका लागून आमी भिरांती मदीं कशी भायर सरोंक जाय देवाच्या उतरांत एकूच भिरांती आमकां भायर सरोंक जाता देवाच्या उतरांतूच कित्याक जेन्ना आमी तें मेडिटेट करता रात आनी दीस तो सांगता जोसिया मागीर जी दीस रात तुमी म्हणटा नियाय करा देवाचें उतर आनी त्या देवाच्या उतरांत तुमकां सुटका मेळटली आमी कितें म्हणटा ना आमकां तो कितें म्हणटलो ते कितें म्हणटले आमकां आनी कितें आमी ते लोकांचें चिंतता लोकांचें आमकां नाका आमकां देव कितें म्हणटा पळय तें आमी चिंतूंक जाय आमकां भिरांतूय देव कळना आमकां सगळे लोक म्हणटलो अरे तूं वयता थंयसर तुका कितें बरें दिसता न्हू थंयच आमी वचोंक जाय तूं वयता तेजें बरें जातलें हय खूब कडेन आमकांय म्हणटा आनी तेका वतना तें बरें जातलें हय म्हणटा तें आमी आसूं कोण आमचो भावाक कितें सांगता आमचो भावाक सांगता थंय वचून हांव बरी जातली थंय हांव बरी जाल्या थंय म्हाका देवाचें उतर मेळोन म्हाका सुटका मेळटा
आमकां लोक कितें म्हणटा तें हा कोटेशन येवया फुडें बरें आयक आं फुडें लोक कितें म्हणटा तुका पळय कितें आतां लोकांचें तें 11वी लायन पळय आं पळय तुका जळटा ते सगळे लोयजेन बरोवन तकली पोंदा घालतले आनी तुजे कडेन झगडे मांडूंक सोदता ते धुळीन येतले आनी नाश जातले पळय तुका कोण कितें म्हणटा न्हू तेजें कोटेशन पळयलां कितें म्हणटा तो स्पश्ट बरयता कित्याक तुका देवाच्या उतरा कडेन वचोंक आड येता तुका वचोंक दिना ते मनशाले कितें जातलें तें पळयलां कितें हाडला तें पळय आय पळय तुका जळटले ते सगळे लोयजेन बरोवन तकली पोंदा घालतले आनी तुजे कडेन झगडे मांडूंक सोदतले ते धुळीन येतले नाश जातले कितें पळय स्पश्ट देव सांगता तेका लागून आमी कोणाचें आयकूंक जाय देवाचें आमकां लोक सांगतलो कितें कितें म्हणटलो आमकांय म्हणटाले आगो कित्याक वयता असं तुजें कितें आतां बरें असं म्हणटाले आमी जाणा न्हू आमच्या भितर कितें बरें जालां तें हांव बरें सीक आसतालें सारकें सीक आसतालें आनी मागीर जोर आनी कितें कितें सगळें जातालें जेन्ना हांव देवाच्या उतरान गेली हांवें पयलें तें देवाच्या उतरान कोट्या गेल्लें हांव तेन्ना हांवें पयलें आमी इतलें देवाचें उतर हें करून दोतोरागेर वचून कितें करून शिकून आनी हांगूच म्हटलें देवाचें उतर शिकयता आनी तें आयकून तें बरी जाता लोक आमी आतां कित्याक म्हणलें डॉक्टराचेर वचून तें मायंडसेट म्हणजे जालें सारकें हांव शिकून म्हटलें आनी हे म्हणटा लोक बसून म्हणटा बेश्टे आयकता आनी तितूनच ताका पेपरूय मेळटा तितून म्हाजें मायंडसेट चेंज जालें त्या उतरान हांव चेंज जाली सारकें आनी म्हाका कितें दिसलें वय देवाच्या उतरान पावर आहा गो मागीर हांव घरा येयली आनी सगळें सोडलें कित्याक हांव म्हणटा इतलें करून उपास करून कितें करून म्हटलें हांव शिकून आनी हे उपास करीत आसतना बेश्टी बस देवाचें उतर आयक तुका सुटका मेळटा तुका बरें जाता तूं सारको पिडेंतलें कसले दुयेंसांतले बरें जाता तें मायंडसेट हांव सुटका मेळ्ळी म्हाका त्या उतरा वरवीं आनी आमी कितें आमकां हें उतर देवाचें उतर आमकां खंय मेळ्ळें सोड राजू जॉन्सना कडेन कित्याक आमी पयलीं कित्याक भोंवतालीं सारकीं कोणी आमकां सांगलें न्हू अमके कडेन नायट विजन आहा अमके कडेन हें आहा आमी धांवतालीं सारकीं आमची ग्रूप आसलो आमचो व्हडलो एक सगळो हिंदूचो ना चडसो आनी तो ग्रूप आसलो एकट्या फोन मारतालीं धरून अमके कडेन टॅक्सी बसून करून नायट विजनाक रातची आनी हें करून सगळ्या खंय वांकडी आहा न्हू थंय धांवतालीं आनी दीस कितें जालें आमी फादरी कडेन ओल्ड गोवा वयतालीं तेन्ना आमकां ब्रादरीचें एक टॉक मेळ्ळें तें दुसरो एक ब्रादर प्रीच करतालो सारके ब्रादरी आसले ते आमकां टॉक इतलें बरें लागलें म्हणजे आमकां कितें जालें आमकां तें वर्ड ऑफ गॉडाचें अंडरस्टँड नासलें सारकी आमी कोटा गेलीं सगळ्याक भोंवलें आमी म्हणजे वर्ड ऑफ गॉड आमी अंडरस्टँड सारकें आमकां वर्ड ऑफ गॉड वाचतालें तें म्हणजे तेजें आमकां मिनींग दिवंक नासलें सारकें 1 Peter 2:24 जेच्या न्हयांनी हांव बरी जाली सातवी ती कितें म्हणटाली तुमी जाताले आमकां बरी तुमच्या पासून मागता गो अशें म्हणटाली हें आमकां सारकें डिफरन्सीएट कळ्ळें ब्रदरे कडेन येवन आनी आमकां कळ्ळें आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली तुका दिसना ते वस्तूचें स्वतमान म्हणटा न्हू हेब्रू 11 म्हणटा भावार्थ आमकां येतालें ना दिसना ते वस्तूचेर आमी स्वत मारूंक जाय न्हू तें आमकां एक कळ्ळें सारकें लूक पळय तिणूय आमकां तेजें मिनींग खबर नासली वाचतालीं सगळ्याक वाचून सांगतालीं म्हणजे आमकां मिनींग खबर ना आनी तें कळ्ळें आमकां एक मार्क 16, 17 तुमचेर हात धरला आमी कितें म्हणटालीं फकत पदवी दिल्या कोणाक व्हडल्या प्रिचरांक फादरींक व्हडल्या ब्रादरींक तेंकाच पदवी आसता आमकां पदवी ना म्हणटालीं आमी जेन्ना तें अंडरस्टँड मेळ्ळें आमकां सारकें हात धरून तूं पिडेस्तांचेर भावार्थान तर पिडेस्तांचेर तूं हात धरशीत भावार्था ना जाल्यार तूं म्हणशी डावट घेवन पिडेस्तांचेर हात धरशीत तेज्या खूब जाणां म्हणटा न्हू तेजेर हात धरीत जाल्यार तेजी पिडा म्हाका येतली तो हें म्हणून जर म्हणशात जाल्यार तें जातलें तें आमकां एक कळ्ळें तुका सगळ्यांक पदवी आहा सर सगळ्यांक दिलेली आहा पदवी भावार्थान दिलेली आहा न्हू भावार्थान कोण पिडेस्तांचेर हात धरता त्या सगळे ह्यो पुरा दिश्टी पडटली म्हणटा न्हू देव सांगता न्हू पिडेस्तांचेर हात धरल्यार पिडेस्तां बरी जातली म्हणटा नव्यो भासो उलयतली म्हणटा न्हू बरें जातलें हें आमचेर भावार्थ आमच्या हातीचेर एका हातीचेर आमच्या पदवी दिलेली आसता भावार्थ
तेची पिढा हात जोडल्यार मागीर येतली. आमी अशे अशे कितें हे बायबलान बरयल्लें ना. बायबलान कितें बरयल्लें आहा वाचता मार्क 16 भावात धरता सवय ह्यो पुन्हा दिश्टी पडटल्यो. कितें सांगता मार्क 16:17 भावात धरतले सवय ह्यो पुन्हा दिश्टी पडटल्यो म्हणटा. म्हज्या नांवान देवचार काडटली म्हणटा ती, न्हंयो भासो उलयतली. कितें सांगता हांगासर भावात धरता ताचे सवय. कितें सांगता भावात कोण म्हणटा दुबाव धरता असं म्हटला. दुबाव धरून म्हटल्यार कितें जातलें जातली बेकोणी ना. भावात धरता सवय म्हणटा ह्यो पुन्हा दिश्टी पडटल्यो. भावात कितें सांगता आमकां दिसाक आसलेल्यो वस्तूंची तुमी सोद मारा. तुमच्या जिवितांत बेकोणी जावंक ना. जावंक ना जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय. तुमकां दिश्टी पडना. तुमकां म्हाज्या पांयाचें सांगलेलें आहे. म्हाजो पांय तसोच आसलो. म्हाजो पांय म्हाका चलोंक जायना कितें जायना पूण हांव कितें उलयताली भावात उलयतालें हांव. म्हाका हांव चलता फाल्यां हांव वयतली अशी वयतली ती हांव नको पूण फाल्यां म्हाका वचोंकूच जाय चलोन. आनी हो भावात तेका आमी तसो भावात धरूंक जावो. दुबाव धरूंक जायना. हांव बरी जाली तुमच्या गायन म्हाका सगळी सिम्टम दिसती पडटा पूण हांव कितें म्हणटा तुमच्या गायन हांव बरी जाली जातली तूं ऑलरेडी जाली. तेणी सांगला न्हू आमच्या पापकाचो भार तेणी उबारून कुर्सार घेतलो. मागीर दुयेंस पिडा उरतली आमकां ना न्हू. आनी तेणी मरतना कितें म्हटलें जेतून कुर्सार मरतना कितें म्हटलें सगळें सपाटले. सपाटले म्हणजे कितें सगळ्यांक ते दुयेंस पिडा घेवन तो कुर्सार गेलो आनी कोण ते आमकां तितून दवरचो ना. तेका लागून आमी सोद मारूंक जाय. दोतोर आमकां केन्ना रिपोर्ट दिता आतां रिपोर्ट दिता आमकां. जेजून आमकां केन्ना रिपोर्ट दिला 2023 वर्सां पयलीं म्हणटा पूण आयजाया प्रवाचान बरयला ताच्या पयलीं म्हणजे कितली वर्सां पयलीं बरयला हे सगळें जेच्या गायांनी बरी जाली. आयजाया 53 आहा ते पार बरयला. आयजाया 53 वाचया हे पयलीं कमेंट करया. भावात धरतले सवय ह्यो पुन्हा दिश्टी पडटल्यो म्हणटा. म्हज्या नांवान तुमी देवचार काडटले न्हंयो भासो उलयतले म्हणटा. सोरोप धरतले म्हणटा आनी जीव काडपाचे कितेंय तुमी पीक तांकां तें वायट जावचें ना म्हणटा. तुमी म्हणटले जीव काडपाचें कितें म्हणटा पीक जालें ना तुमी फोर्सान बीन पिवशात वीख घेवशात ग्लासान आनी हांव पियाता देवीच्या नांवान तशें जायना. तुमी कितें केन्नाय तुमकां जर अचानक कितें तुमी चुकोन जर कितें पियाशात बी तें तुमकां वायट जावचें ना म्हणटा. आमी एकदां न्हू गोड्या मार्गार गेल्ली प्रे करपाक. गोड्या मार्गार प्रे करूंक गेल्ली न्हू ते लोकांगेर गेल्ली आमी. तेन्ना एक ती बायलेची न्हू कितें जालें ती प्रेग्नेंट आसली ती आनी कडयेन न्हू पाल पडली. कडयेन पाल पडली आनी तिणी कितें केलें तें पालीचें जेवण जेयलें आनी तिणी मागीर पाल पयली ती कडयेन पडल्या ती आनी ती भिरांत येयली तिका. भिरांत येयली भुरग्यां मुळे आमी कितें केलें तिका ग्लासान उदक दिलें आनी तें प्रे केलें तेजें मांस आनी रगत म्हणून पिया तुका कांय सायड इफेक्ट जावचें ना. आनी मागीर ती डॉक्टरागेर गेली. डॉक्टरागेर वच जाल्यार तिचें सकयल देंवोंक नासलें. वीस तिच्या वयर काडलें ती उलटी केली आनी तिचें भायर पडलें. अहें हें चुकोन बीन जाता. तुमी परत पियाशान बीन कित्याक हें आमकां कितें सांगता तें चुकोन तुमचे कडेन कितें जायत बीन जाल्यार तें तुमकां वायट जावचें ना. आमी कितें खायत कितें करीत जाल्यार चुकोन बीन आमी पियाता न्हू हें खाल्लें म्हणून म्हाका तशें जातलें ना. जीव सांगता तें तुमकां कितें वायट करचें ना. आमी तें दवरूंक जाय लक्षांत. जीव काडपाचें कितें तुमी पीत तें तुमकां वायट जावचें ना. पिडेस्तांचेर हात धरून ती तांकां बरी करतली. कोण आतां जो भावाट धरता ती पिडेस्तांचेर हात धरीत जाल्यार तांकां ती बरी करतली. कोण आतां भावाट धरता सगळीं न्हू सगळीं आहा न्हू भावाट धरता पळय ती म्हणटा. तेका लागून आमी कितें करूंक जाय भावाट धरूंक जाय.
जेतून आमकां ऑलरेडी बरी केल्या करतलो तूं ऑलरेडी पुरसाद तेणी सगळे सपाटून घेतला म्हणटकूच आमी बरी करतली म्हटला थंय वाचल्या आतां आयसाया 53 पळया फोर पळया खरेपणी त्याचेर पडलेले ते कश्ट आमचेच त्याने भोगलेल्यो त्यो दुखी आमच्योच त्या मनशाचेर शिक्षा पडलेले देवान तेका धगधगला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसताले कितें म्हणटा खरेपणी तेचेर पडलेले कश्ट म्हणटा कोणाचे ते आमच्या पासून घेतले न्हू तेणी सगळो मार सोडलो तो एकलोच देवाचो पूत तेका येवन संवसारांत या आमचे कितले व्हडले आसले तेचे पूण तेणी येयलो कित्याक आमच्या पासून आमी सगळीं पापकान जियेता आमचे सगळे दूख दोश आसा ते खातीर तो येयलो संवसारांत आनी आमकां फकत तितली सुटका दिवच्या खातीर येयलो तो आनी तो सगळे गोश्ट आमच्या पासून सोदले तेणी देवान एकल्याच पुताक दिलो पूण तरी आपले जे संवसारांत एकटो पूत दिता संवसाराक रोखता ना न्हू कोणूच रोखतो ना म्हाजो एकूच आपूण बायलो पूत हांव कित्याक दिवं संवसाराक तेणी कितें केलो तुमकां दाखयलें वाचून न्हू जॉन 3:16 ते पयलीं वाचलेलें पळय संवसाराचो इतलो तेणी मोग केलो म्हणटा ते एकल्याच पुताक ओपन दिलो ह्या संवसाराचो नाश जायना जावं म्हणटा संवसाराचो नाश जाता तो पयलो जेजू आनी तो ह्या संवसारान येयलो आमच्या पासून म्हाज्या तुज्या पासून येयलो ताका लागून आमी कितें करूंक जाय देवाचे कश्ट न्याय करूंक जाय कितें म्हणटा पळय खरेपणी त्याचेर पडलेले कश्ट आमचेच त्याने भोगलेल्यो त्यो दुखी आमच्योच ह्या मनशाचेर शिक्षा पडलेल्या देवान तेका धगधगला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसतालें म्हणटा हे सगळे कश्ट म्हणटा तेका भोगलेले पळय ते तेका देवान तेका दिल्या काय दिसतालें म्हणटा आमकां दिसतालें म्हणटा फुडें बरयता पळय खरेंच म्हटल्यार आमच्या अपराधाक लागून तेका आसपास विणलो कोणाक लागून आमच्या सगळ्या दुखाक लागून आमच्या सिकनेसाक लागून तेका आसपास विणलो म्हणटा आमच्या गुन्यांक लागून म्हणटा तेका वळवयलो आमचे गुन्यांव आसले न्हू तेका लागून तेका वळवयलो जेजूक म्हणटा त्याचे शिक्षा पडलेल्या त्याच्या वरवीं आमकां शांती मेवली जेजूक म्हणटा शिक्षा पडली त्याच्या वरवीं आमकां आमी शांतीन जियेता आमी मोगान जियेता एकवटान जियेता म्हणटा एकवट ना तो एकवट हाडटा कित्याक जेजूचे कश्ट कोण आनी त्याच्या गायांनी तुमी तुमचे गाय पेकले म्हणटा कोणाच्या गायांनी जेजूच्या गायांनी हे सगळे कश्ट आमी नियाळटा तेन्ना आमकां पेकोडी सुटका मेळटा आनी त्याच्या गाया वरवींच आमकां सुटका पेकोडी मेळटा आमकां कशी पेकोडी मेळटली जेजूच्या गायांनी जेजू आमच्या पासून पुरसाद मेळ्ळो जेन्ना आमी नियाळटा जेन्ना आमी सोंसता ते कश्ट आनी जेजून ते कश्ट पुरसाद केला ते आमी नियाळटा कश्ट ते आमचेच म्हाज्या पासून केला जेजून सोंसला तेका हे मरण फावो नासले आमकां मरण फावो आसले कित्याक आमी पातकी आमी सगळे केलेले आसले पूण जेजू कांयच करूं ना जेजून त्या पुरसाद मेलो फकत आमकां म्हाका तुका लागून आमी म्हणटा ना न्हू जेजू कितले आमच्या पासून सोंसले आमकां जाल्यार कितले सारके दूख लागताले पयलीं हांव ते पेट्रोल डॉक्टरा पिक्चर पळयताना रडटाली कित्याक जेजू कितलो मार आमच्या पासून जेजू कितलो काट्यालो आमच्या पासून ते सारके रडून येताले ते पिक्चर पळोवन तेका मारताना सारके दूख जाताले काळजाक सारके आमच्या प्लीज गॉड पळय आमचे कश्ट आनी जेजू सांगला आमकां बिरांत आमकां कितें करता सगळे सारके हे करून उडयता आमकां सांडून पावयता बिरांत कितें सांगता कितें हे पळय आदामांनी हे आसली न्हू पयल्या चॅप्टरांत तेका कशी बिरांत येयली जेनेसीस 3 बरयता न्हू
तेंका कितें जालें तेंका भिरांत येयली जेन्ना तेंच्यांनी जर ते फळ खाल्ले तेंच्या काळजांत दिसली भिरांत सारकी आनी कितें जालें तेंका ती भिरांत ती लिपली देवान तेंका कितें केलें पयलीं देवाची आज्ञा नासली आमी सुद्दां पळय जेन्ना जेन्ना आमी बरी देवाच्या उतरान आसता न्हू तेन्ना कितें जाता बरी आसता आमी पळय सारकी फॅमिली सारकी मोगान आसता जेन्ना सुयतान एक आमच्या जिवितान एक दुयेंस घालता तेन्ना कितें जाता सगळें आमचें हें जाता पळय तेका लागून आमी कितें करूंक जाय देवाच्या उतरान रावूंक जाय देवाचें उतर कोण आहा न्हू सिकनेस तुमकां डॉक्टर दिता पूण आमी डॉक्टर दिता सिकनेस पूण आमी डॉक्टर रिपोर्ट चेंज जायना देवाचें उतर चेंज जाता ना न्हू डॉक्टराचें पयलीं रिपोर्ट तुमी आयज गेल्यार एक रिपोर्ट दितलो फाल्यां गेल्यार दुसरो रिपोर्ट दितलो चेंज जाता देवाचें उतर तो कितें म्हणटा देवाचें उतर चेंज जायना तें सदांच तोंपता म्हणटा देवाचें उतर सदांच सारकें तेका लागून आमी कोणाचें रिपोर्ट उतर हें करूंक जाय देवाचें उतर उलोवंक जाय आमकां सिकनेस येयले आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय आमकां येयली ना आमकां येता सिकनेस बिकनेस येता हांव डॉक्टराक गेलो दिसता कित्याक गेली पांयांक लागून गेल्ली हांव पांय म्हाजो बोय जातालो म्हणून आतां हांव कितें करता कितें मातशें जालें दुयेंस कितें येयलें ती रोजरी घेता तुज्या गायांनी आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाली आर्गा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली उठलें आनी केन्ना जेम पडटा तें सुद्दां कळना आनी सांगता तुमकां तुमी कितें म्हणटा हा म्हाका रातची जेम पडना म्हाका जेम पडना कितले सारे न्हिदोकूच ना हें आमी चेंज करूंक जाय आमी कितें म्हणूंक जाय जेजू जेजू कितले वरां दिसता आसतलो रात दीस प्रवचन करतालो जेजू ब्रादरूय पळय रात दीस प्रवचन करता 2 वरां दिसता हांव कितें म्हणटा हांव म्हाजें सांगता तुमी हांव म्हाजें सांगता म्हाका जेम पडना जेजू तुमी म्हाका 2-3 वरां जेम दिलें न्हू ती म्हाज्या आख्खे दिसाची कंट्रोल करता मागीर कितें जाता आख्खे दिसा कंट्रोल करता आनी कितें म्हणटा रातची भितर मोद्यान उठात न्हू जेजू कोणाक तरी जेम पडना रे तेकाय जेम घालतात आनी म्हाकाय जेम घालतात तेज्या पासून हांव मागता आनी तेन्ना कितें जाता पयस पासून जेम पडटा पळय आमी मागणी करूंक जाय जेजू म्हाज्या पासून तरी कोणाक तरी जेम पडा तोय टोमेटो आसतलो जर म्हणून आमी मागणी करूंक जाय जाल्यार आमी जेवे केन्ना कंट्रोल करूंक गावना जावूंक जाय ना जेम येयना हें येयना तें येयना तेच्या गायनी ऑलरेडी सगळी बरी जाल्या म्हणपाची थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस आर्गा तुका जेजू आयच्या दिसान तुवें कितें तरी हांकां बरें तरी घाटीक मारून व्हरून शिकयलय आनी हांकां कितें तरी कशी भिरांत येता ती तुवें तांकां दाखोवन दिलय म्हणून तुका आमी आर्गां दिता आनी आयज आमी सगळ्यांनी कितें तरी बरेंच घाटीक मारून येला आनी तेच्या उद्यात उतर आमी उलयतली आनी जेजूची भिरांत जेजू कशी काली उतरावली तें शिकोवन दिलें म्हणून तुका आमी आर्गां दिता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन.